सत्तरी म्हालातले सासोली गावात फाटले कितलीशींच वर्सां सावन रावपी धनगर समाजाची घरां खाली करपाची नोटीस उदका स्रोत खात्यान काडल्या। हे लोक कितलीशींच वर्सां सावन हांगासर घरां बांदून रावल्यात। सरकारान तांची घरां वाचून तांकां न्याय दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी पत्रकारां कडेन उलयतना केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सरकारान हेचेर गांभीर्यान विचार करचो पडटलो, नाल्यार आयज धनगर समाज वयतलो खंय? धनगर समाज आमी भुमिपुत्र म्हणटा आनी त्या माध्यमांतून आमची मागणी एसटी समाजाची एसटी शेड्यूल ट्रायब दर्जो दिवचो अशी मागणी चालू आसा आनी धनगर समाज हे खरे भुमिपुत्र गोंयचे। सो त्या प्रमाणे सरकारान तो विचार करचो। आयज एसटीचो दर्जो ना तो नाच, स्किमी काडटात त्यो स्किमी पावता काय ना तो विशयच ना। आणि आयज सरकार अटल आसरा ही जी बरी योजना आसली ती सरकार म्हणटा ती योजना घ्या, तुम्ही घरां बांदात किंवा कोलवाच्यो खोपी आसा त्यो घरां बांदात, बरे विकासाचे हितून या तुम्ही म्हणटात, माध्यमान या म्हणटात। आणि दुरुस्ती करपाकूय सरकारची स्कीम आसली, पण जमनीचे हे याच्यामुळे आमच्या धनगर बांधवांक एकूय योजना मेळोंक ना आणि अशीच परिस्थिती जावपाची आसा हेचे फुडें अशें दिसता आमकां। आणि ह्या विशयी आम्ही संघटनेच्या माध्यमांतल्यान हेचेकडे आमचे जे ह्या भागाचे प्रतिनिधी आसा त्यांच्याकडे विषय मांडपाचो व्हरतले। त्या प्रमाणे आमचे वाळपयचे जे युवा नेते आसा, आरोग्य मंत्री त्यांचे पर्यंत हो विषय आम्ही पावयतले। त्याचबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री आसा, जलसिंचन मंत्री आसा, त्यांची हांव भेट घेवपाचो आमचे शिष्टमंडळ भेट घेवपाचो प्रयत्न आम्ही करतले। त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्याकडे हांव अपॉइंटमेंट मागला आणि त्या संदर्भात त्याच्याकडे आम्ही निवेदन सादर केला। आमकां एक अर्दे वर दिवचें उलोवपाक ह्या विशयाचेर, म्हणजे जेणे करून आमच्यो ज्यो कागावळी आसा किंवा आमच्यो ज्यो कितें समस्या आसा त्यो तुमच्या फुड्यान मांडपाक मेळटल्यो अश्यो म्हणून। आमी म्हणना आमी विरोध करिना खंयच्या गोष्टीक, आमी म्हणटा आमच्या समाजाची तरतूद तुमी कितें केल्यात, ह्या लोकांनी उठून हांगासून वयचे खंय हो प्रश्न आसा। नोटिसा WRDन दिल्या म्हणटकूच जमीन WRDची अशी निश्चित जाता। WRD जे डिपार्टमेंट आसा त्याच्या नियोजन त्यांच्या प्लॅनिंग वर्किंग प्लॅनिंगान असू शकता। त्यांना ती नोटिसा जेन्ना WRDन दिल्या ती कन्सर्न ऑथॉरिटी तीच जाली अशें दिसून येता। तेन्ना प्रमाणे हेचे पयलीं नोटीस दिल्ले ते 21 दिसाची तेंच्यांनी मुदत दिल्ली। 21 दिसा नंतर मागीर काय कारवाई हेंच्यांनी करून आनी वयतली खंय, तेन्ना तेंच्यांनी ते कारवाई जावना म्हणून परतून आनी 2 दीस पयलीं ह्या 2 दिसा पयलीं 15 मेच्या डेटीन तांकां नोटीस पावला आणि त्या नोटिसाचेर तेंच्यांनी 15 दिसाची मुदत दिल्या आणि 30 मे पर्यंत ही घरां खाली करूंक जायी, नाल्यार आमी फुडली कारवाई करतले अशें ते नोटिसीत नमूद केल्लें आसा। तेन्ना आतां रोखडोच पावस येतलो, तेन्ना ह्या कुटुंबांनी किंवा ह्या फॅमिलीन ह्या दोन्ही घराच्या फॅमिलींतून वचपाचें खंय हो एक मोठो प्रश्न जावन आसा। तेन्ना हांव अपील करता ह्या माध्यमांतसून ज्यो आमच्यो सामाजीक संघटना आसा ह्या स्तराचेर ह्या अशा आमच्या मागासवर्गीय लोकांचेर अन्याय जाता तर तेंच्यांनी मातशें ह्या विशय गंभीरतेन घेवचो आणि आमच्या ह्या कार्याक पाठिंबो दिवचो अशी मागणी करता। जाणटे आले ते पाणी ना हे ना बोकडे घेऊन खंय खंय गेले आणि मदनचीर जागो आम्ही सोडलो आणि त्याच्या नंतर हे पलाट झाले। त्याच्यानंतर आमचो जागो म्हणून आम्ही हांगा येयली तेन्ना जंगलच असले। हो तेन्ना जंगल असले ते बेनून आम्ही उदाक बिदाक केले, घर बीर केले आणि आता म्हटल्यार आमचो जागो आमकां मेळटलो अशें आमकां दिसले। कितली वर्सां जाली आता तुम्ही हांगा रावता? हांगा रावता जाली 10 वर्सां न्हू। 10 वर्सां। हय पयलीं आमी असली ती, पूण हांगा अशी ना एकटे म्हणून जंगलान खंय 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 गेली ती बोकड्याच्या फाटल्यान आमी बोकड्या घेवन जाणटे गेले ते बरोबर आमी गेले।